भायर ना कांयच. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें की रश मंत्र्यान म्हणलें स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट फार्मरा खातीर आसा. स्टेट गव्हर्मेंट नॅशनल गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर सबसिडी दिता शेतकऱ्यांक ती 2% ऑफ द GDP आहा. कॅल्क्युलेट केलं जाल्यार म्हळ्यार इंडियेचो GDP आहा तातूंत 2% एग्रीकल्चर फार्मरांक सबसिडी मेळटा. गोंयान तुवें सबसिडी दिल्या 0.064% म्हळ्यार कितें 64 out of 1000%. स्पीकर सर म्हळ्यार कुस्कूट सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता 2%, तूं दिता 0.064 0.64 पसून न्ही 0.064 म्हळ्यार तूं कांय सबसिडी दित ना. स्पीकर सर हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार ह्या वर्सा आमी इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणटात. आमी प्रायम मिनिस्टर पॉप्युलरायज करता इयर ऑफ द मिलेट्स. स्पीकर सर इयर ऑफ द मिलेट्साक अश्युअर्ड प्रायस तुमी कांयच दिवंक ना. सामको झिरो आहा. लेस सगळ्यान लेस अश्युअर्ड प्रायस गोंयान आहा. आनी स्पीकर सर ताणें सेफ सॉयल म्हणला म्हणून हांव एक उगीच विचारता, तुमी 3,25,00,000 रुपया म्हणले कित्याचेर? सेफ सॉयलाचेर म्हळ्यार 2,70,000 रुपया एक मिनटाक म्हणले तुवें. प्रश्न मोडटा आनी तुवें सबसिडी दिना. प्रश्नच ना न्ही तो. प्रश्न म्हाजो स्पीकर सर सबसिडी लिंक सबसिडी तो म्हणटा सबसिडी दिता. खंय दिता दाखय म्हाका. फिगर म्हजे आहा पळय तुज्याच आन्सरान दिल्ले 0.06% जाता. स्पीकर सर, सेफ सॉयल हे बी गरजेचें आसा. सेफ सॉयलाक लागून आमी जर पयशे दिले सरकारान जाल्यार कांय नजो. सेफ सॉयल म्हणजे आमी सगळे लोकांक जागृत करतात जी शेतीची जमीन आसा ती सेफ करात, म्हणजे बरी करात, तेजें उत्पन्न करात सगळे तरेचें. आनी तुमी सांगता तशें उत्पन्न करपाचें तें. सबसिडी कित्याक दिना? सबसिडी दिली तुवें 0.06% दिता. सबसिडी सगळ्या कमी आहा सगळ्यान. सगळ्या दिता. देश दिता 2%, तूं दिता 0.064. तो फिगर तुजोच म्हजो न्ही. तुज्या आन्सरान दिला तो. पण सबसिडी दिवय शेतकऱ्यांक. आमी शेतकऱ्यां खातीर स्पीकर सर म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की सांग्यार सांगलां की हें धाडनाका, फायली धाडनाकात म्हणून सबसिडीच्यो, कित्याक पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान सांगिल्लें आहा. चॅक करचें. आमी कोणाकच सांगू ना की सबसिडी आदी. स्पीकर सर मुद्दो सादो इव्हेंट करपाक पयशे आहा, सबसिडी दिवपाक ना. सबसिडी सगळ्यांक माहिती दिता जी पर्सेंटेज काढून माहिती दिता पळय न्ही, इट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता तो. wrong. सांगता. ओके मान्य मंत्री बसून घेयात. आमी स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतां पर्यंत ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या अशे हार्डली कोणूय शेतकरी उरले आसतले की जेंकां आमी सबसिडी दिनासतना उरल्या. उदक म्हणटा तश्यो 85 केसीस उरल्या फाटल्या वर्साच्यो. जे सबसिडी खातीर एप्लाय करता तांकां सगळ्या जाणांक फक्त 85 केसीस उरल्या. तुवें जी पर्सेंटेज काडून जे सांगले पळय तुका हांवें तुजे फिगर सांगले न्ही, तुजे फिगर सांगल्यार तुका लज जातली. स्पीकर सर, तेच फिगर सांगल्यार. स्पीकर सर नॉर्थ गोवान 14 फार्मरांची सबसिडी उरल्या. साऊथ गोवान 476 फार्मरांची उरल्या. विजय सरदेसाय बसून घेयात. 2.5 करोड. स्पीकर सर, ज्यो केसीस लेट जाल्या तेंचीच सबसिडी दिवपाची उरल्या. अदरवायज 100% सबसिडी स्पीकर सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे दिता. शुगर केना खातीर जर फाटले फावटी जी दिल्या पळय न्हू ती देशान आनी खंयसरूच दिवंक ना. आमी जी दिल्या तितकी खंयसरूच दिवंक ना फाटल्या 2 वर्सांक. ती जाली रे. आता मिलेट्स काय खातीर दिला तो? बाकीचे तो जे सांगता पळय न्हू झिरो. स्पीकर सर, तेंच्यांनी जितके फार्मर्स सबसिडी खातीर एप्लाय करता म्हाका दिसता अजुनूय बी तेंच्यांनी जर कोणी एप्लाय करूंक ना आसत जाल्यार तेंच्यांनी करचें. सरकार सबसिडी दिवपाक तयार आसा. येस.